सर्वात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया D29 पेज नंबर 62. D29 पेज नंबर 62. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोणे सांगता तुय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोणे सांगता तुय हांव आसा तुझे नाव घेता तुका मागिता काळजांत सोजी तुका वंदिता आमचे मोदें राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोणे सांगता तुय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें कोणे सांगता तुय हांव आसा. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. आनी आयज ह्या 12व्या आयताराक हे मिसाचे भेटेक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ही मिसाची भेट भेटयत आसतना सगळी आमची मागणी ह्या वेळार ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू देव आमकां आमचे जिविताची यात्रेन सांगात करता. एमावासाचे वाटेर निराशी जाल्ल्या क्लिओपास आनी दुसऱ्या सांगात्या जोरूय जेजू पयलो वळखूंक ना तोरूय जेजून तांकां सोडूंक ना. तांचे यात्रेन तांकां सांगात केलो आनी तांचे दोळे उगडले. वादोळ मोडान जोरूय शिसाक दिसता जेजू न्हिदला आनी ताका शिसाचें कांयच पडून वचूं ना. जेजू जो जावन आसा सृश्टीचो राजा एकाच उतरान शांतिकाय हाडटा आनी तांकां राखता. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार जायते कोश्ट जायती दूख जायत्यो आडकोड्यो निराशीपण आमच्या जिवितान आयलोले आसा. दिसान दीस ही पिडा वाडत आसा पूण जेजू आमच्या सांगाताक आसा. तो आमचें बळ धीर आदार पेकोवणी आलाशिरो जावन आसा. भियेनासतना ताचेरूच बावात दवरून जेजूक ताका चुलो मारूंक ताचो सांगात घेवंक हे मागण्याचे रितीन बापाची कृपा मागुया. हे आधुनीक काळार कुटुंबांत तशें समाजांत जेजूचे पाटलावदारा कशी जियेवंक ताकाच आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी परगटूंक एक व्हड आव्हान जावन आसा. जेजूची तत्वां जियेवंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाची सेवा करूंक वायटाचे निशेध मारूंक सोबात तोरेचो खूब दुमाडो सोदचो पडटा. पूण जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटा तांकां भियेवूं नाका. तर कसले परिस्थितीन भोग करून हे पिडे वेळार एकामेका पासोन मागूं एकामेकाचे गरजेक पावूं जेजूक गोवाय दिवं
ताचेच नीज पाटलावदारा कशी जियेवंक त्याच बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. भिरांत निराशीपण भाव भयणीनो हें सगल्यांक आमकां खंयच्या ना जाल्यार खंयच्या वेळार आसाच. आनी कसलीय आमची भिरांत आसून भोव करून भिरांत पातकाची मरणाची जाल्यार आयच्या दिसाक आमी देवा मुखार आयल्या तेन्ना सगळी आमची भिरांत सगळें आमचें निराशीपण देवाच्या हातान घालुया. आनी घडये जायते पावटी आमी जेजूकूय भियोवपा सारको केला, देवाक भिवयला आमच्या करण्यांनी आमच्या उतरांनी. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं भोगसणें मागुया. जेजूक नाकारलो, होय ताचेच बरोबर आसलो, पूण पेद्रून ना म्हूण भासून परतीपाळ केलो. आगो हांव ताका वळखच ना. मनशां उचीर जेजूक ओळखून घेवचे बदलेक पेद्रू भाशेन भियोवन जेजूक आमी नाकारला. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकोर सोमिया काकलुतकोर जेजूक विकून दिलो तेन्ना बारांतलो एकलो म्हणजे जुदास इस्कारियोत मुखेल याजनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. दुडू दिवन आनी दुडू घेवन वायटाक पाटिंबो दिवन जुदासा भाशेन जेजूक आमी जायते पावटी विकून दिला. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर जेजूचेर दुबावलो. आमी सोमयाक पळयला, पूण तोमासान तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. तोमासा भाशेन आमी जेजूच्या आसण्यांचेर, जेजूच्या उतरांचेर, जेजूचे पदवेचेर, जेजूच्या बळाचेर जायते पावटी दुबावल्या. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकोर सोमिया काकलुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moimat deva, utsorgi ani shanti tacia istan संसारी सर्वेश्वरा देवा, surgicharaya, surpodar deva, deva papa, ami tuka nomoska gotau, ami tuka dimastau, tuja tohoi boa paso, ami tuka bakatau. Moi mateva, utsorgi ani shanti tacia istan संसारी. Sumia Jesu Christa, Baba Jaya Kasmuta, Sumia Deva, Deva Jeshiri, Tu Samsarashe, Pakata, Amchi Katlu, Tu Bapa Jauh Siat Poslai, Amche magne ai kunge moi mateva utsorgi ani shanti tacia ista samsari kita povidratmya sangati neva bapace moi me Jesu Krista eglos tu bovi eglos tu nishvor eglos tu mormishvor Moi mateva, utsorgi ani shanti tacia ista samsari. Amen. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जर्मायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जर्मेसान म्हणले, सगळ्याच वायटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोठाण पळोवंक रावूंक गेले. घडयेक तो फासान पडून फटवलो. उपरांत आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले. पूण एका बोळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लॉजीन भरल्यात. केदी लॉज सदां तोपपाची विसरून नजो तसली. पूण तूं दोलवाराच्या सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात, कित्याक ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडद कर. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. परतून म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडां सोंसतां. तुज्याच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका खेळटात तांच्यो खेळण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना करता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाल काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोणवाळायेची नदर. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोस्तले. देवाक सोदतल्याची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांखळींनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सर्व रचना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातोक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मोल आनी अशें मोल सगळ्या मनशा कुलाक लागलें. कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें.
देवान समृद्ध दिवचे आदीं जायतो काल पयलीं पातोक संवसारांत आसलें. समृद्ध नासली म्हणटच समृद्ध मोडपाचो कोणाचो गुन्यांव नासलो, पूण समृद्ध मोडपाचो गुन्यांव आदामान पोरी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदामान तान मोजेसा पोरयेन मोल सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाम म्हणल्यार येवचे आसलो ताची पुर्वा कुन्ना जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगून नजो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवा इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचें वण चड कोरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबान देणें कशें सांगून नजो तितल्या मनशांक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. सोमी म्हणटा स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितलेत. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथे वापरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशांक भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाट सारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्यांचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्यांचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोंडान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भिरांत, निराशीपण. भिरांती विशीं आनी आमचे विशीं आमी उलयतले जाल्यार आमी घडये अशें म्हणटा, हांव भियेतां, मुझे डर लगता है. ओ दुसरे वाटेन हांव भियेना, आय एम फियरलेस. एके वाटेन आसा आय एम स्कॅर्ड, आय एम अफ्रेड, जाल्यार दुसरे वाटेन आसा आय एम फियरलेस.
हांव भियेतां जाल्यार दुसरे वाटेन हांव कोणाक भियेना. भाव भयणीनो, भिरांत खंयच्याय ना खंयच्याय वेळार आमकां येता जाल्यार ते भिरांतीक कारण आसा. भिरांत आमकां खेरीत भाशेन येता कित्याक आमचो जीव वचत म्हूण. सेक्युरिटी आमकां जण एकल्याक सेक्युरिटी जाय, सांबाळप जाय. आनी ह्या आमकां ही सेक्युरिटी जी आसा ताचेर जें कितें आड वेता ताची आमकां भिरांत दिसता. जरी तर आमी सेक्युअर्ड आसात, आमकां जरी तर सेक्युरिटी आसा जाल्यार आमी भियेनात. हें आमचें सदांचें दिसा दिसपट्टें जिवीत. जाल्यार भिरांत येता तेन्ना आमी वेगवेगळे तरेन वावरता, वो वेगवेगळे तरेची आमची वागणूक जाता. जरी तर आमकां एक सोरोप दिसती पडलो, आमी ताचे बोगलेक बसून खेळचे ना. बाबा कसो आसा, व्हायरस लागला तुका, कितें जालां तुका, ताका विचारचें ना. आमी धांव मारतले ताचे कडले, कित्याक ताचे विशीं आमच्या मनान भिरांत आसा. उजो पेटलो जाल्यार आमी त्या उज्यान भितर वेचिना. खंय पेटला, कसो पेटला, कित्याक पेटला. आमी पयले सुवातेर भायर रावतले हांव आनी सेक्युरिटी पासत घडये फायर ब्रिगेडीक बेगीन बेगीन फोन मारतले हांव, तांकां आपयतले हांव. म्हणटच ज्यो वस्तू आमच्या जिविताचेर वा आमच्या जिवाचेर आड वेतात ताका आमी भियेता. जे आमचेर मरण हाडटा ताका आमी भियेता. भाव भयणीनो, ह्या फाटल्या दिसांनी आमी पेपरांचेर जायतें वाचता. आनी आतां सद्याक जायत्या जाणांचो आमचो फेवरेट एक्टर सुशांत, ताच्या मरणा विशीं आमकां जायत्या जाणांक खूब दूख जालां. आनी डिप्रेशन हें ताचें कारण जेन्ना दिलें तेन्ना आमच्या मदल्या जायत्या जाणां कडेन बेजेसांव जालें. मरचे आदीं म्हाका तरी मेळचो आसलो, हांव 2 उतरां सांगून ताका साल्वार करतलो आसलो. मेल्या उपरांत आमकां सगल्यांक घडये हे भाशेन जाता. जाल्यार मनीस जरी तर हे भाशेन मरता जाल्यार कारण ह्या निराशीपणाचें. त्या निराशीपणान जी सेक्युरिटी कोणूय दितलो आसलो तो मेळूंक ना, आनी सेक्युरिटी दिवपा सारको कोण मेळूंक ना म्हणटच मरण आयलें. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता भिरांती विशीं आनी भिरांत ना दवरपा विशीं. पयल्या वाचपान आमकां जेरेमियास प्रवादी मेळटा. जेरेमियास प्रवादी जो खरेपणी एक शांत मनीस. जेन्ना पयलोच देवान ताका आपयल्लो तेन्ना ताणें देवाक म्हणलें, देवा हांव एक भुरगो, म्हाका आनी तूं कितें धाडटाय, प्रवादी जावपाक तूं म्हाका कित्याक विचून काडटाय. आनी तेन्ना देवान ताका म्हणलें, उलयतलो तो तूं न्हू, पूण तुजे वरवीं हांव उलयतलों. कित्याक तुका आवयच्या कुसव्यान तावन हांवें आकारून काडला आनी विचून काडला. देखून वच, भियेनाका. आनी जरी तर तूं भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय भियोसो करतलो. पूण जरी तर तूं भियेनासतना विस्वास धरून मुखार गेलो जाल्यार तुजे वरवीं हांव उलयतलो. आनी जेरेमियास प्रवाद्यान भाव भयणीनो तेंच केलें. भुरगो आसतना विचून काडलेलो जाणटो जाव पासून हें देवीक काम वो देवाचें प्रवादीक काम तो करीत आसा. आनी तें करता आसतना कोणाक, आपणाच्याच मनशांक जायते पावटी आयच्या वाचपान आमी आयकता, म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच, ताचे बाराबर भोंवताले, बाराबर आसताले तेच आतां ताचेर आड आसात. कित्याक तो शापदां सांगता, तो आमच्या तोंडार मारता, तो आमकां अपमान करता. आमी कितें वायट करीत जाल्यार तो रोखडो आमकां दाखयता. ह्या पासत ताची सूद घेवपाक जाय. आमी ताका एक ट्रॅप घालुया आनी तातूंत तो सांपडटलो आनी मागीर आमी ताका हांसपाक जातलें. तो फासान पडटलो, ताका आमी फास मांडुया. लेट अस सेट अ ट्रॅप फॉर हिम. भाव भयणीनो, प्रवादी आयज जायते उपजल्ले आसात. थोडे प्रवादी खरे काळजान तावन हें प्रवादीकपण देवाच्या आपोवण्यांक कान दिवन हें प्रवादीक काम ते करतात. वेगवेगळे तरेचे प्रवादी आसात वेगवेगळ्या मोडांचेर. चडशे आमकां आतां ह्या दिसांनी दिसती पडटा ते सृश्टीच्या मोडाचेर. एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, नेचर लवर्स जे आपलो प्रवादीकताळो उबारीत आसात. कोण कोर्टान केसी फायल करता, कोण फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर आपलें मन उक्तायता, कोण न्यूज पेपरांचेर घालता, कोण कातारां घडटा.
आनी जें कितें वायट जाता ताचेर आपलो ताळो उबारतात. कोण प्रोटेस्टाक बसता, कोण रस्त्यांचेर येता. आतां सद्याक ह्या दिसांनी रस्त्यांचेर येवपाक जायना, पूण प्रवादीक ताळो खेरीत भाशेन जेन्ना कितें वायट जाता, केन्ना कितें चुकलोलें आसा तेन्ना प्रवादीक ताळो आयकूंक येता. आनी प्रवादी जे आसात ते जांचेर आड वेता तांकां बरें दिसना. केन्ना तरी तांकां फासाक सांपडायतल्या वो तांचो जीव काडटल्या असल्यो मांडण्यो जे कोण वायट करतात, चूक करतात ते करीत आसतात. वो तांकां फ्रेम करून तांकां दल्ले जेलीन भितर घातले. जशें आमी पळयलां जेन्ना आमचे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सरकाराचेर निशेध मारतात, उलयतात, बरयतात, तांच्या वायटाक लागून तांकां धरून भितर घातल्यात. न्हयच फकत एनवायरमेंटाच्या मोडार, समाजीक मोडार, राजकी मोडार, पॉलिटिकल मोडार जें कितें चुकीचें आसा, वायट आसा ताचेर ताळो उबारपी प्रवादी आमचे मदें आयज आसात. देवाक आर्गां. कित्याक देव आपले परजेक साणिना. वेळाच्या वेळार, काळाच्या काळार आमकां प्रवादी दित रावता. आनी हे प्रवादी भियेनासतना फियरलेस, भिरांती विशीं जेन्ना आमी म्हणटा आय एम स्कॅर्ड आनी आय एम नॉट अफ्रेड, एक वाटेन आसा भियेल्ले जाल्यार दुसरे वाटेन आसा भियेना तसले, जाल्यार हे प्रवादी भियेना तसले. देवान विचून काडलेले, देवान पाठयलेले. जायते पावटी तांचो धर्म खंयचोय आसूं, पूण देवाचें काम, जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारपाचें काम हे प्रवादी करता. आनी हें करता आसतना भिरांत जायती आसा तरी पूण भियेना. हांवें म्हज्या जिविताची जेन्ना गोवायकी दिल्ली अबावट माय हार्ट ऑपरेशन, म्हजो एक इश्ट काबार जाल्या उपरांत म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, इज दीस युअर टेस्टिमनी इज ऑफ फियरलेसनेस ऑर केअरलेसनेस. जी गोवाय तुवें दिल्या ती भिरांत नासलेली अशी काय तूं कॅर घेयना हाची सांबाळून राव, कॅर घे मातसो. हें ताणें म्हाका म्हणलें. फोकाणान म्हणलें खरें, पूण तातूंत जायतें सोत. जायते पावटी म्हाका भिरांत दिसना म्हणून आमी केअरलेस जरी तर जायत जाल्यार जायना. देखीक आतां पॅन्डेमीक चलता, कोरोना व्हायरस खंय आसा, कसो आसा, कोणाक खबर ना. आमचे मदली थोडीं जाणां भिवून भितर आसात, भायरूच सरूंक ना आजून. जाल्यार दुसरे वाटेन आनीक थोडे जाण आसात, म्हाका भिरांत ना, हांव मरोंक भियेना, सगल्याक भोंवलो, बाजारान भोंवलो, खंय जाय थिंगा भोंवलो, सगल्यांक मेळ्ळो, हांव भियेना. जाल्यार दुसरे वाटेन आसा तें केअरलेसनेस, तें फियरलेसनेस न्हय. देखून आमी चोत्तूर रावपाक आमकां भोव गरजेचें. आनी तें करतलो जाल्यार देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, हे आयच्या जाबाब स्तोत्रान आमी खरीत भाशेन देवा लागीं मागलां की देव आमचे बरोबर आसा आनी आमचें तो आयकता. जाल्यार बागेवन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, भिरांत आमी कित्याक धरची न्हय. वो भिरांत आमकां कशी आयली? भिरांत आयली पातका वरवीं. एका मनशाच्या पातकाक लागून जरी तर मरण भितर सरलें, भिरांत भितर सरली, निराशीपण भितर सरला, जाल्यार तें आमचे मदें आसा. आनी जरी तर आयज आमकां जायत्या जाणांक भिरांत दिसता जाल्यार आमी आठवींच मनशां न्हय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्हय, वो आमी एक्सेप्शन न्हय, नॅचरल. आमकां सैमीच ही भिरांत पातका वरवीं भितर सरलेली आसा, निराशीपण सैमीच भितर सरलेलें आसा. पूण जरी तर आमी पयल्या मनशाचेरूच रावली जाल्यार ही भिरांत खरी आनी ती तशीच उरतली, आमचो जीव पासून काडटली. पूण दुसरो मनीस आसा, जे भाशेन एका मनशा वरवीं पातक आयलां तेच भाशेन दुसऱ्या मनशा वरवीं म्हणजे जेजू वरवीं जिवीत आयलां. ह्या पातकाचेर, हे भिरांतीचेर जैत आयलां. आनी तेंय बीन आमकां सगल्यांक आसा. जे भाशेन आदावाचें पातक आमकां सगल्यांक लागलां ओरिजिनल सीन म्हणून, जाल्यार जेजूची सोडवणूय आमकां सगल्यांक लागलेली आसा. ती फकत घेवपाक जाय. म्हणटच जशें आमचे मदल्या जायत्या जाणांनी म्हणलां, सुशांत सिंग मोर्चेवादी जरी तर म्हजे लागीं उलयल्लो जाल्यार हांव ताका कितेंय तरी सांगपाचो, बरो जावपाचो, साल्वार जावपाचो. आनीकूय ताच्या जायत्या इश्टांनी अशेंच म्हणलां आसतलें. म्हणटच तो जो कोण मेळूंक जाय आसलो तो मेळूंक ना, देखून तो मरणाक पावलो. जाल्यार कोण मेळटलो सगल्या वेळार?
त्या वेळार घोडे ताणें सांगूंक प्रयत्न केल्लो घोडे मेळूंक ना, कोण जावंक ना, घोडे फोन लागूंक ना, असल्यो वस्तू जायत आसतात. पूण सगल्या वेळार आमकां मेळटा, फोन लागनाका, रेंज आसूं रेंज आसनाका, सगल्या वेळार आमकां मेळटा तो जेजू. आनी ह्या पासत जेजूचेर जरी तर आमी विस्वास दवरूंक तयार आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना, खरेंच भिरांत ना. जायते पावटी आमी बरें करूंक वेता तेन्ना आमकां भिरांत आसा. जायते पावटी आमची भिरांत आमच्या फाटल्या जिवितान वेता. हांवें पयलीं वायट केल्लें, हांवें पयलीं चूक केल्ली, जरी तर आयज हांवें ताळो उबारीत जाल्यार हांवें जें कितें वायट केल्लें आसा तें सगळें मुखार काडटलें, म्हाका लजेक घालतले, म्हजें नांव पिड्ड्यार करतले, वो म्हाका खास्त लायतले, म्हजें घर मोडटलें. असलें जायतें आमकां भिरांत दिसता. आदीं जें कितें आमी केलां, चुकी केल्यात त्यो आमकां भिरांत दिसता. आनी जेजून सांगलेलें आसा, कितेंच ना आतां धांपलोलें जें फुडाराक उक्तें जावचें ना. म्हणटच जरी तर भिरांत नाका जाल्यार म्हाका दिसता ही एक वस्त करूंक जाता. जेन्ना तूं कितेंय वायट करूंक वेता तेन्ना पयलीं तुका विचार, हें जरी तर केन्ना तरी कोणाक कळ्ळें जाल्यार कितें, जाल्यार तेन्ना भिरांत दिसची ना. हें सगल्यांक कळत जाल्यार तुका जरी तर कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार तातूंत भिरांत ना. पूण आमची भिरांत भोव करून येता जेन्ना कोणाक सांगनाका, हांवें सांगलां म्हूण सांगनाका, हांवें कर म्हणलेलें म्हूण करनाका, ओ हांवें तुका ही सगळीं आडगां करून दिल्लीं, तुजें घर इलिगल बांदूंक हांवें आदार केल्लो म्हूण सांगनाका. हें पयलें येता. रोखडेंच आमी म्हणटा कोणाक सांगो नाका, कित्याक तातूंत वायट आसा, तातूंत चूक आसा, तातूंत पातक आसा. आनी जें कितें पातक आसा तें आमकां कोणाकूच सांगूंक नाका. पूण जरी तर तुका भिरांतीन रावपाक नाका जाल्यार हें केन्ना तरी कोणाक कळटलें, हें समजून तें कमेस कर. नाजाल्यार एक पावटी केल्या उपरांत सदांच जिवितान भिरांत, कळटलें काय, सांगतलो काय कोण, हांव सांपडटलो काय, ही भिरांत सदांच आसा. देखून सोत आमकां स्वतंत्र करता म्हूण जेजून सांगलेलें आसा. सोत जरी तर आमकां स्वतंत्र करता, एक पावटी तें सोत मुखार आयलें मागीर आमकां भिरांत ना. आनी तें सोत म्हज्यान मानून घेवंक जाता जाल्यार भिरांत ना. पूण सोत जेन्ना कडून येता आनी आमी तें मानून घेना, मानून घेवंकूच सोदिना, आमी सगळे तरेचें आमचें डिफेन्स थंयसर लायता. कोणाचो जीव काडपाक जाय जाल्यार जीव काडटात, कोणाचें दुसरें वायट वयर काडपाक जाय तें काडटात. कशेय भाशेन तें बंद करूंक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमच्या गोंयांत घोडे जायते तरेचें असलें वायट चालूच आसा. आमच्या भारतांत चालू आसा, ह्या संवसारांत चालू आसा. वेगवेगळे तरेन आयज आमी एकामेकाक बोटां दाखयता. पोरजा आयज सरकाराक बोटां दाखयता. वेगवेगळे प्रकल्प जे ह्या दिसांनी भायर सरल्यात, लडूसू कोणाक कळो नासतना पॅन्डेमीक चलता, लॉकडावन जाल्लें आसा आनी रातयान राती परमिशन्स मेळटात. भोव करून आमचे दोंगर झाडां हांचे विशीं प्रोजेक्ट करचे पासत रानांच क्लियर करपाक, जे भाशेन मोलें ह्या रानां विशीं, वेस्टर्न घाट्स हांचे विशीं जी परमिशन्स दिल्लीं आसा ताचे विशीं आमी उलयल्या. कालच्या दिसाक आतां आनीक एक आयला, मेजर पोर्ट ट्रस्ट. आख्ख्या भारतांत आमकां उदरगत जाय, डिव्हलपमेंट, आनी डिव्हलपमेंट म्हणटा तो दर्याचे देगे वेल्यान जातलो. कित्याक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जावपाक हे पोर्ट्स आमकां जाय. देखून नवो कायदो जो येतलो, जो करपाक येवजण भायर सरलेली आसा, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 2020, तातूंत जे कोण पोर्ट्स आसात, आमचो आसा मार्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट, तांकां जायते रायट्स, तांची पदवी जायती, ते पदवेचेर विलेज पंचायत आसा वो लोकल गव्हर्नन्स आसा तांच्यान आड वचूंक जायना. तांकां जाय तें तांच्यान करपाक जाता विदीन देअर ज्युरिस्डिक्शन. आनी जरी तर तशें जालें जाल्यार जे थोडावे आसात, लोकल फिशरमॅन आसात, नुस्तेकार आसात, दर्याचे देगेर रावतात, तांचे जायते जाणांचे जे हक्क आसात ते माडोवन वचपाचे आसात. आनी ताचेर आड कोणाच्यानूच वचपाक जायना म्हणून तातूंत एक क्लॉज आसा. भाव भयणीनो, आमकां खबर नासतना जायत्यो वस्तू हे भाशेन जायत आसतल्यो तेन्ना आमकां भिरांतूय. आमचो फुडार कितें जाल्यार आदीं जें कितें केलां ताचेय भिरांत आसपाक फावना, आनी फुडाराचेंय बीन चिंतून आमी भिरांत दवरूंक फावना. तेन्ना आमी फियरलेस मनशां अशें म्हणूंक जाता.
आनी तें करतले जाल्यार जें कितें वायट आसा ताका आमी सांगात दिवंक जायना, जें कितें बरें आसा ताका आमी सांगात दिवंक जाय. सरकार आमचो जायत्यो बऱ्योय वस्तू करता, सगळेंच वायट करिना. जाल्यार जें कितें बरें करता ताका आमी पाठिंबो दिवपाक जाय, सहकार दिवपाक जाय. जें कितें चुकीचें आसा ताचेर भियेनासतना निशेध मारपाक जाय. जेजून आमकां सांगलां, हांव तुमचे बराबर आसां. कुडीचो जीव काडटा तांकां भियेनाकात. दुबाविरेत आमकां आमची कूड गरजेची, आमचो जीव गरजेचो. कित्याक एक पावटी कुडीचो जीव गेलो मागीर आमी नाच हांगा. तर कुडीचो जीव काडटा तांकां हांव भियेतां, आमी भियेता, नॅचरल नॉर्मल. पूण त्याहून आनीक मातशें मुखार वचत जाल्यार जेजूचेर नदर मारून, जशें जेरेमियस प्रवाद्यान देवाचेर विस्वास दवरलो. हे म्हजे इश्ट जे आतां दुस्मान जाल्यात, आतां म्हाका फास मांडटात, त्या फासान तेच सांपडटले. कित्याक म्हजो विस्वास देवाचेर आसा आनी तो देवाक मागणें करता, देवा म्हज्या तूं दाखय, तूं दाखय, तूंच तांच्या फासान तांकांच सांपडावन दाखय आनी म्हाका शिकय की तूं म्हजे बरोबर आसा म्हूण दाखय म्हाका. जेरेमियस प्रवादी देवा लागीं मागता. आनी खंयच्याच असल्या दुस्मानाच्यान जेरेमियस प्रवाद्याचेर आड वचूंक जावंक ना. जाणटो जाव पासून ताणें आपलें कार्य केलें. शेकिताचो जीव काडलो खरो, पूण त्याहून पयलीं सगळें जें करूंक जाय आसलें कोणाच्यान इतलोय तेंप ताका आडावंक जालें ना. तर देवाचेर जरी तर आमी विस्वास दवरून हें आमचें कार्य फुडें व्हरूंक तयार आसा जाल्यार आमच्यान तें करूंक जाता. भियेनाकात, डू नॉट बी अफ्रेड. जाल्यार भियेनाकात म्हणटा तेन्ना दुसरे जे कोण भियेल्ले आसात तांकां आमी आदार करूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. भोव करून जे कोण डिप्रेशनान गेल्ले आसात, खंयच्याय वक्तार एक स्विसायड करपाचें तांच्या मनान येता, वायट करपाचें मनान येता, कितें करचें कांयच समजना, ओगेच कोणशाक बसून रावतात. असल्या मनशांक आदार दिवप आमकां जण एकल्याक लागता. आनी तशें करूंक दुबाविरेत आमी वचोन तांकां सांगपाक जायना, सांग सांग सांग, उलय उलय उलय. ते भाशेन तो मनीस उलयना. भियेल्लो मनीस जरी तर उलयतलो आसलो जाल्यार पयलोच उलोवपाचो. पूण आमी असल्या मनशांक समजून घेवंक एकदम गरजेचें. कितेंय तरी कारण आसा, आमकां खबर ना, आनी त्या कारणाक लागून हो मनीस डिप्रेशनान गेला. ह्या मनशाच्यान उलोवंक जायना. हें आमी समजून घेवंक एकदम गरजेचें. आनी समजून घेतल्या उपरांत जें कितें ताका आनिकूय भिवयतलें, जें कितें ताका आनिकूय त्रासान घालतलें, तसल्यो वस्तू करिनासतना एक वाटेन ताका समजप जाल्यार ताचे पासत खेरीत मागणें करप, ताचे पासत सॅक्रिफीस भेटोवप, ताका एकम्पनीमेंट दिवप, ह्यो थोड्यो वस्तू आमी करूंक जाता. आनी अशें करीत जाल्यार आमी आमच्याच घरच्यांक, आमच्याच इश्टा मित्रांक जायत्या वायटांतली निवारूंक पावतल्या. तर आयच्या दिसाक आमकां म्हणलां, भियेनाकात, डू नॉट बी अफ्रेड. भिवपा सारक्यो कितल्योय वस्तू आसत जाल्यार त्यो सगल्यो आमी देवाच्या हातान घालुया, विस्वास दवरुया. कित्याक जेजूचेर जरी तर आमी विस्वास ठेवता जाल्यार आमकां खरेंच भिरांत ना. तर आमी जेजू आमचे बरोबर आसा देखून ह्या आल्ताराचेर आयज सगळी आमची भिरांत, सगळें आमचें निराशीपण, घोडे आमच्यो चुकी, आमची पातकां जीं आसात तीं आयज ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. कोणूय मनीस आसात जांकां आमी भियेता, कोणें आमकां धमकी दिल्ली आसा, कोण आमकां ब्लॅकमेल करता, असल्यांक सगल्यांक ह्या आल्ताराचेर घालुया. आमीच जरी तर कोणाक भिवयता जाल्यार आमचें मन ह्या आल्ताराचेर घालुया आनी तें बदलून आमी कोणाक भियेना तसलीं, फकत देवाक भियेता तसलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंता देवा, सुरपदवेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें,
कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची सगळी बिरांत देवाच्या हातान घालून ह्या वेळार आमची थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. बोळिश्ट आनी थीर गोट रावूंक हांवें तुमकां सांगूंक ना. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थिंनसर सोरेस्पोर तुजो देव तुजें सवें आसा. हे पिडे वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले परजेक ओत्मीक वाटेन वाडोवंक आपले लागीं घडटा तितले उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. देखून देवाच्या बोळिश्ट हाताक काल विणोम खातीर जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी परजेच्या काळजांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक आपलो फायदो पळयनासतना सगल्यांक हे पिडेंतली राखूंक आनी सांबाळूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंडोवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेनासतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन आनी सगळे उपाय घेवन हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. तरी देवाक मांडटा ते भाशेन जिवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशांक भिवूं नाकात, तांचे पासत आकांतून नाकात. मनशांक भियेनासतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावन जेजूचो नीज पाटलावदार मन दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. खेरीत भाशेन आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या भारताच्या सरकारा पासत, आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया, जे आमकां फायद्याकूच पडटले, फकत डिवेलपमेंट करतले, पूण आमची गिरेस्काय, आमचें दायज, सैमीक दायज काबार करतले. फुडले पिळगेक आपणाचीच उदारगत करपाक ज्यो सवलती दिवचे ना असले प्रकल्प ते करिना जावंक, ते फाटीं घेवंक, आनी जें कितें बरें आसा परजेक तेंच करूंक तांकां आदार, कृपा आनी जाणवाय दी म्हूण मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. ओगीच रावन हेर सगळी आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, सगळी आमची भिरांत, सगळें आमचें निराशीपण तुज्या हातान घे आनी आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेडार गीत घेवया C10 पेज नंबर 32.
C10, page number 32. Baba boini, bapak beto, bangga nakaru penaka. आपल्या काळजा सोवे भोकू जेजू तुझे काळीस मागता आईच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरीस लेगू मोगान वेगोन जिवी चोडू जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता कुशीन दिता सोलेच मोजे बापाक ओपता म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्वेस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सुर्गानी संसार भरल्या तुझ्याच वैभवान उसळी तुका सोय सोय उसळी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसळी तुका सोय सोय उसळी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट पोरगो ठुया, तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भियेनाकात, मनशांक भियेनाकात, पूण कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव एकूच बराबर हेमकोंडाच्या फारीक शेवटूंक जाता त्या देवाक भियेयात. आनी देवाक भियोप म्हणल्यार आमची सॅक्युरिटीचेर आड न्हय, पूण देवाक भियोप म्हणल्यार देवाक रेस्पेद दिवप, मान दिवप, रेवरन्शियल फियर, आनी तातूंतल्यान सान बरें तें जिवीत जिवप. हेंच जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेये संसाराचे पाप काटेले, आमची काबूत कोर. देवाचे शेये
संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरीचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळाचे Jesu, तूं भोव पवित्र संस्कारांत tumbopo संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू वोन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कुमन्या वेळार गीत घेवया D31 पेज नंबर 64 D31 Mogal Jesu yo tuyo Baba boyni betung yo Kalsa amcha raung yo Jivi amche bodung yo Godai tuji di tuni Busbon amkah tuji Zontus tuzo amkadi Favor ditli bolai di Godai tuji di duni Busbon amkah tuji Zontus tuzo amkadi Favor ditli bolai Moga Jesu yo tuyo Baba boyni bedung yo Kalsa amcha raung yo Jivi amche bodung yo सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दितां प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हें आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मिस जातलें लायव्ह स्ट्रीम जातलें सुमानाच्या दिसांनी दर दिसाक सकाळीं 7 वाजता आमचें मिस लायव्ह स्ट्रीम जाता तशेंच सांजेचें पवित्र ओर मातशें चोत्राय धरची ह्या फुडल्या सुमानान आमचें पवित्र ओर सोमारा दीस बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस जातलें मंडे वेनिसडे आनी फ्रायडे होली एडोरेशन सांजेर 7 वाजता ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत लागीं पावलेलो आसा आतां वायरस सगळ्यांनी आनीक एक पावटी उगडास करता काळजी घेवची जण एकल्यान आपणाचीच काळजी घेवपाक जाय म्हणटच सोशल डिस्टन्सींग
एकामेका कडली पयस रावपाक, तशेंच आमची इम्युनिटी कितें भाशेन घट करपाक, जें कितें आमी खाता पियेता ताचे विशीं मातशी चतराय दवरची. आनी पावसूय पडटा, भोंवतणी आतां किमसांय जाल्लीं आसात, मातशी किमसां जायना जावपाक तुमच्या घरा भोंवतणीची साफाय सांबाळची. भोव करून जरी तर उदक बीन भरलेलें आसा जावं कोट्ट्यांनी टायरांनी आनी साठून आसा जाल्यार तें पत्ती मारची, उमती मारची. कित्याक एक वाटेन वायरस जाल्यार दुसरे वाटेन किमसांय बीन येयली आनी मलेरिया डेंग्यू जालो जाल्यार तो आमकां मागीर आनिकूय मारेकार पडटलो. ह्या पासत जण एकल्यान आपणाची आपल्या गरब्याची काळजी घेवची. तशेंच तुमचे भोंवतणी जें कितें जाता, आमच्या राज्याच्या मळार कितें जाता, आमच्या देशाच्या मळार कितें जाता, ताचेरूय एक नदर दवरची. तुमकां कालच्या दिसाक मॅसेज धाडून सांगलेलें आसा कितें जाल्लें आसा ताचे विशीं, तें वाचचें, वाचून पळयात कितें चल्लेलें आसा, कितें जावपाचें आसा, आनी त्या प्रमाणे तुमचीं पावलां मारात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. शेवटाक गीत घेवया Q3 पेज नंबर 166. Q3 पेज नंबर 166. तूच म्हजो बरवासो, तुजेरूच वाद येता, दुस्मान वेळो गाता तेन्ना वाटाय म्हाका तारुका. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावली. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावली. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावली. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावली.